गोमांस हें जाल्लें धरलेलें त्या बाबतीन आमी आमच्या लोकल एरियेन आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टी जी आसा ती आमच्या मोल्या पंचायतीच्या जुरिडिक्शनान पडटा आनीक थंय जे आमच्या थळाव्यांनी जिवा हांव सुद्दां थंय आसलो जेन्ना ते पयला ते मास म्हणटा ते प्रायवेट प्रॉपर्टीन डंप आसलें. सो आमची जी कंप्लेन आसा आमच्या ग्रामस्थांनी आमच्या काल ग्रामसभेकूय हो इशू हाडलो आनी की अशें करा की ग्रामपंचायतींतल्यान आमच्या ग्रामसभेच्यानूय ते रेजोल्युशन घेवन आमी कंप्लेन दिवपाक जाय, पुलीस स्टेशनार कंप्लेन करपाक जाय म्हणून येयल्ले आयज आनी ती आयज आमी कंप्लेन घेवन येयल्ली आसा. सो ती कंप्लेन आमकां ग्रामस्थांनी अशी सांगलेलें की बाबा तो जो म्हाल आसा तो म्हणल्यार गोमांस जे आसा तो रस्त्या हेजेर त्या जाग्यार आसलो, जाग्यार तेज्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसलो भितर आनी तो डंप आसलो आनी ती जी केस जी आसा ती त्या प्रॉपर्टी ओनराचेर जावपाक जाय. तेजो कितें इनवॉल्वमेंट आसा काय हितून, कित्याक थंय पावल्ले तेन्ना पयल्यार ती जी गेट आसा भायली ती ऑलरेडी लॉक आसली जेन्ना तो भितर म्हाल घेतला, भितर तो डंप आसा आनीक ती गेट पयलींच्यानूच हें आसली लॉक आसली आनी थंय ते जे लेबर जे आसले तेजे जे कोण कॅरटेकर जे घेता, कॅरटेकर म्हणजे लेबर जे आसले ते लेबर सुशागाद रुमान बसलेले आसा अशें आमकां हें आमच्या जे कोण थंय भुरगे जे पावल्ले त्या भुरग्यांनी आमकां सगळें सांगलेलें आसा. आनी ते लेबर खंय सुशागाद फोन घेवन यूज करताले. तो कितें म्हणटा की मित्तल म्हाका दिसता हांगा एप्रोच जाला पुलीस स्टेशनार कोणाक ट्रेसपास हें ती केस घालपाची म्हणून. जर तुज्या लेबरांक जर कोणी धमकी दाखयल्या, कोण पुलीस येवन धमकी दाखयल्या म्हणटा, कोण लोकल भुरगे येयले आनी धमकी दाखयल्या आनी चावी घेतल्या म्हणटा जाल्यार ते लेबर तुजे सुशागाद रुमान बसोन रावचे नासले, तुमकां फोन तरी करता आसले. जेन्ना फोन थंय कोणाचे कित्याक येयले की जेन्ना हे लोकल भुरगे थंय पावले आनी तो मास पयले आनी तेंचे फोन बीन काडून घेतले तेन्ना मागीर परतून ते लेबरांक फोन येवपाक लागले तेजे ओनराचे बिनराचे आनी तेणी कोणाक आमच्या एक सरपंचाक किंवा कोणाक कित्याक कळयलां खंय की फोन थंय पळया वचोन कितें जालां आनी कितें तें म्हणून. सो हेतून आमकांय बी डावट आसा की बाबा इनवॉल्वमेंट म्हणटा तो कोण मित्तल म्हणटा किंवा कोण तो प्रॉपर्टी ओनर कोण कॅरटेकर जे आसा तेंचो भितर इनवॉल्वमेंट आसा. त्या खातीर ही केस आमी सगळी ग्रामस्था वटेच्यान आमी एक कंप्लेन केल्ली आसा पुलीस स्टेशनार, कुळ्या पुलीस स्टेशनार. कितें ठराव जाल्लो काल ग्रामसभेन तेजी विरोध मित्तलाच्या की एनओसी रिवोक करप, जर कितें एनओसी जर आमच्या कडल्यान मेळिल्ली आसा, पंचायतींतल्यान जर कितें एनओसी मेळिल्ली आसा जाल्यार ती रिवोक करची आनी हेज्या फुडें इन फ्युचर तेज्या कसली जर एप्लिकेशन येयलें जाल्यार तेजी कसलीच ताका एनओसी थंय दिवची न्हू म्हणून ग्रामस्थांनी असो एक ठराव दिल्ली ताका तुमी. म्हाज्या टर्माक तरी कसली एनओसी मेळोंक ना, कित्याक पयलींच्या सरपंचानूय कितें एनओसी दिला, कित्याक ताका एक टोकन नंबर कितें दिल्लो आसा रिवोक केला ना. आतां प्रोसिजर स्टार्ट जातलो, रिवोक करतलो. हय रिवोक करतलो ग्रामसभेच्या मागणीनुसार. हय ग्रामसभेचे सगळे आमचे जे मोलेचे ग्राम आसता तेंचो एक मोठो हें आसा तितून की वांटो आसा की बाबा ताका कांयच हांगा दिवचें न्हू म्हणून, कित्याक तेज्या खातीर आमच्या मोल्या गांवचें नांव सामकेंच पाड जाल्लें आसा. तितून जे आमचे खरेंच बरे कोण पॉलिटिशियन सुद्दां आसा तेंची सुद्दां नांवां वडून तितून पाड जाल्लें आसा. सेकेंड म्हटल्यार पुलिसांची बी नांवां घेतलेलीं आसा, पुलिसांची बी भितर नांवां पाड जाल्लीं आसा. सो हेचेर इन्क्वायरी जावपाक लागून आज कंप्लेन दिली. हय सगळी ती मित्तलाचेर कितें आसा ती इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून आमच्या ग्रामस्थांचो सामको ठाम हें आसा. हो जो प्रकरण आमच्या मोल्यान जाला न्ही ते खरेंच खूब भयंकर आसा. असले ह्यान पयलीं केन्ना कितें जातालें जाल्यार आमकां कांय खबर नासलें, पूण जे आयज आमकां कळ्ळा तेजे आमी सामकी विरोध आसा. आनी जे आमचे भितर लोकलाचें नांव जावं आनी कोणाचें नांव घेता तेज्या बी आमी विरोध आसा. आनी आमी त्याच खातीर आयज सगळे पंच मंडळ आनी लोकल जे मनीस आमचे आसात ते बी आमच्या वांगडा आसा आनी आमी हांगा कंप्लेन करपाक गेल्ली. आनी आमी तेच हांगा पुलीस स्टेशनान सांगलां की हेजेर बेगींतल्या बेगीन इन्क्वायरी जावची, कित्याक आमकां बी खरें फोट कितें तें सगळें क्लियर जावपाक जाय, कोणाचें नांव आमकां खराब करपाचें ना. सो बेगींतल्या बेगीन हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावचें आनी सगळें क्लियर जावचें.